संगता जमल्या बापा तुझे समकाल आठवच्या उपकार दौडावन आमचो जिणे अंकार कुरपेन केलाय सत्कार तुझ्या नावान जर संगी मेळता तुझे हजरपण बघूंक पावता तुझी दया माया साकूंक सकता तुझ्या बेसावान नंदन जाता संगता जमल्या बापा तुझे समकल आठवच्या उपकार दौडावन आमचो जिणे अंकार कुरपेन केलाय सत्कार. मोगच्या भाव भयणीनो, आज क्रिस्त येण्याच्या काळाचो तिसरो आयतार. एमिसाचें बलिदान हांव विशेष मोपान भेटोवन दिता. ज्या कोणाक भलायकेच्या कारणा निमती मिसाक वचूंक जायना, हांतुळणार आसात, ह्या आस्पत्रेंत आसात, ह्या तुमी पिडेंत आसात, तुमच्या भलायके खातीर हांव विशेष मापान मागतलो. कोवीड कारणा निमती थोड्या गांवांनी मिसां नात, तांचे खातीर हे मिसाचें बलिदान हांव भेटयतलो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. सोम्यातय सदांच कुशाल रावा. परतून सांगता कुशाल रावा. सोमी लागींच आसा. सोम्यातय तुमी कुशाल रावा. सोम्यातय तुमी संतोष बरीत जाया. आदवेंत असो काळ संतोष बरीत काळ. कित्याक संतोष बरीत काळगी म्हळ्यार आमी आमच्या सुमे जेजूचो जल्म दिवस आचरण करूंक वेता. आनी कितलो व्हरतो संतोष आमचो सोडवंदार जेजू आमचे खातीर ह्या संवसाराक येवन आमचे खातीर कसमरण सोसून आमचे खातीरच देवा बापाक ताणें भेटोवन दिलें. ताणें भेटोवन दिली भेटोवणी हें येवकारिस्त जावन आसा. तरी ह्या येवकारिस्तान आमी प्रवेश जाता आसतना आमी सक्कड अस्कत, आमची अस्कतकाय भोगसून, आमची पातकां भोगसून आमकां पवित्र करूं सकच्या त्या देवा लागीं आमची अस्कतकाय वळखून घेवया. पाश्चाताप काळजान हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी आमकांच तयार करया आनी देवा मुखार आमची पातकां वळखून घेवया. आमी पातकी आनी अस्कत म्हणलें वळखून सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भगवन सदां सांवकार मरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकोळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सचण्याच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्य काकुत्कर, सौम्य काकुत्कर, क्रिस्ता काकुत्कर, क्रिस्ता काकुत्कर, सौम्य काकुत्कर.
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, आम्ही तुझी भुरगीं सुमिया जेजूच्या जल्माच्या परबेक काळजाच्या उमाळ्यांनी अत्रे गोवन रावता. येदो वर्तो सोडवंदार आमकां हाडटा तो आनंद भोगोवंक आनी ताचो जल्म सदां व्हडा संतोषान संभ्रमोवंक आमकां फावो कर म्हण आमी विश्वासान आमी मागता. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुझे सुवे पवित्र आत्मेचेपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला, दुबळ्यांक बरी खबर दिवंक, फाफसल्ल्या काळजांक बरी करूंक, कैद्यांक सुटका आनी बंदन आशिल्ल्यांक मुक्ती परगट करूंक, आनी सर्वेस्पराचे कृपेचे वरस परगट करूंक. हांव सर्वेस्परांतय संतोसतलो, म्हजो आत्मो म्हज्या देवांतय उल्हासतलो, कित्याक मुकुटान नेटायिल्ल्या एका न्हवऱ्या परी आनी भांगारान श्रंगारायिल्ले एक व्हंकले परी ताणें म्हाका तारणाच्या वस्त्रांनी न्हेसयली आनी प्रामाणीकपणाच्या शल्यान म्हाका गुटलायली. जशी भूंय झाडां उत्पन्न करता आनी बागेंत बियां किर्लून वयर सरतात, तशें सर्वेस्पर सगळ्या राष्ट्रां मुखार प्रामाणीकपण आनी वांकडणी वयर सरशी करतलो. देवाचे उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. म्हजो आत्मो म्हज्या देवांतय संतोसता, म्हजो आत्मो म्हज्या देवांतय संतोसता. म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी गाता, म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारकांतय संतोषान उडता. कित्याक आपले किरकोळ चरण दासीचेर ताणें दयादिश्ट घाली. देखून ह्या फुडां संतती म्हाका सदैव म्हणपा सारतल्यो. म्हजो आत्मो म्हज्या देवांतय संतोसता, म्हजो आत्मो म्हज्या देवांतय संतोसता. सत्यवंतान म्हजे पासत विचित कामां केल्या, भाग्यवंताचे नांव दाखयता तो काकुळत आपणाक भियेतल्यांचेर, संततेतावन संतते पर्यंत. म्हजो आत्मो म्हज्या देवांतय संतोसता, म्हजो आत्मो म्हज्या देवांतय संतोसता. सांत पावलोन तेसलोनिकेकांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, सदांच कुशाली जाया, कळनासतना मागा, सर्व घडितांनी देवाक अर्गां दिया. क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत आसलेल्या तुमचे तावन देवाक इतलेंच जाय. पवित्र आत्म्याचे वाटेर अडकल घालिनाकात, प्रवादीक उतरांची बेपरवा करिनाकात. त्या सगळ्यांची परीक्षा करून जाताच कितें बरें म्हण दिसता तें सांबाळून धरा. खंयच्याय तराचें वायट जावं तें पयस करा. समाधान दिता तो देव तुमकां सर्व वाटांनी पवित्र करूं. समय जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुमी सगळेच प्राण, आत्मा आनी कूड निर्दोशी सांबाळलेले आसूं. जाणें तुमकां आपोवणें दिलां तो सदांच विश्वासी, तशें आसता हें तो करतलोच. देवाचें उतर हें.
देवाचे व्हड उपकार. सर्वेश्वराक जय जय, सर्वेश्वराक जय जय, सर्वेश्वराक जय जय. सर्वेस्पराचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा, दुर्बळ्यां बरी खबर परगटूंक ताणें म्हाका धाडला. सर्वेश्वराक जय जय, सर्वेश्वराक जय जय, सर्वेश्वराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. तुमच्याय सवे आसूं. जुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. देवान धाडिल्लो एक मनीस आसलो, ताचें नांव जुआंव. हो मनीस साक्ष दिवंक आयलो. आपणा मोरिफात सुमेस्तांनी सतमांच्याक उजवाडा विशयान साक्ष दिवंक म्हूण तो आयलो. उजवाड तो न्हय आसलो. उजवाडा विशयान साक्ष दिवंक म्हूण मात्र तो आयलो. कोण तूं म्हूण विचारूंक जुदेवांनी जेरुसलेमांत हांव याजकांक आनी लेवितांक धाडिल्ल्या वेळार जुआंवन दिल्ली साक्ष ही. हांव क्रिस्त न्हय म्हूण ताणें कितेंच लिपय नासतना सत आसा तशें स्पश्ट सांगलें. तूं कोण तर एलिया म्हूण तांणी ताका सवाल केलें. न्हय म्हणलो तो. ताणें परत्यान विचारलें, तूं एक प्रवादी? ताणें जाप दिली, हांव न्हय. ते म्हणाले, तर तूं कोण म्हणून आमकां सांग. आमकां धाडलेल्यांक आमी फाटीं जाप व्हरूंक आसा. तुजे विशयान तूं कितें म्हणटाय? जुआंवन तांकां इसाइया प्रवाद्याच्या उतरांनी जाप दिली. सुमयेची वाट नीट करा म्हूण अरण्यांत बोब मारतेल्याचो ताळो हांव. धाडलेल्या मदें थोडे फरिसेवांच्या पंगडांतले आसले. तांणी जुआंवक अशें सवाल केलें, तूं क्रिस्त न्हय, एलियाय न्हय, प्रवादी न्हय म्हणटाय, कशें तर तूं स्नान दिताय? जुआंवन तांकां जाप दिली, हांव स्नान दितां उदकान, पूण तुमचे मदें आसा एकलो जाका तुमी वळखनात. तो म्हजे उपरांत येता, तरी पूण ताच्या वणाचे कट सोडोवंक सयत हांव योग्य न्हय. हें बेतानियांत योर्दानचे पेले तडीर जुआंव स्नान दिवन आसल्या कडेन घडलें. आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, सर्गा राजांत कनिश्ट जावन आशिल्लो तो वर्तो जाता. कोण खलतो जाता ताका देव वर्तो करता. आमच्या प्रमाणे स्नानीक जुआंव वर्तो प्रवादी. केदे व्हडले भाग ताका मेळिल्लें. अरण्यांत बोब मारचो एक थाळो म्हळ्यार एक प्रवादपणाचें धेणें देवान ताका दिल्लें. विशेष रितीन ताका देवान विंचून काडिल्लो झकारी आनी एलिझाबेथीच्या जिवनांत. पूण ताचे प्रसंग इतले तीक्ष्ण आनी लोकांक स्पर्श जातले, तशें ते कॉम्प्रमायज नातलें. सकड लोक ताका मानतलो आनी कोणायकी ताचे लागीं येवन सवालां घालूंक धैर्य नातलें. जाल्यार एक वर्तें देणें ह्या प्रवाद्यातय स्नानीक जुआंव थंय आसलें. खलतेपणो, ह्युमिलिटी. Where there is humility, there is lots of blessing from God. खंय खलतेपण आसा, लनविकाय आसा, थंय आशिर्वाद आसा. अशें सगळ्या तुमी सुवार्थेचो संदेश पळयल्यार आपणाचें कलतेपण वळखून घेवचें एक भाग थंय एक धेणें जावन आसा. सडावत आमी कितें करूंक पळयता?
कोणी विचारल्या तूं कोण म्हणच्याक नांव सांगचें की आमी सांगता हांव तो हांव वो हांव त्या जाग्यार आसा हांव ह्या जाग्यार आसा हांव तितलो शिकलां इतलो शिकलां तसले पदवी आमी हें सक्कड सांगूंक आशेता कित्याक आमी आमच्या विशयांत इंट्रोड्यूस करूंक पळयता पूण आज स्नानक जो हांव जेजूक इंट्रोड्यूस करूंक पळयता हर एका क्रिस्तावान आमकां आमी इंट्रोड्यूस करचें न्ही आमकां इंट्रोड्यूस करचें न्ही बगार आमी जेजूक दुसऱ्यांक इंट्रोड्यूस करचें दुसऱ्यांक कळीत करचें मग भाव भयणीनो आमी जिवनांत कसलो जागो जेजूक देवाक दिला ताचे वयर वंदून आसा आमचें जिवीत आज पळया ह्या वचपांनी आमकां मेळची सकत आमी ह्या संवसारांत कितेंच न्ही आमी हांगा आसांव जियेतांव आनी आमी एक दीस सांगता फाटी येतांव कितेंय हाडून येवनाव कितेंय व्हरून वचनाव विणगी आमी येतांव विणगी आमी फाटी येतांव जोबाची उतरां आनी ह्या एका आदाराचेर आयची वाचपां आमी नियाळची जाल्यार आयचें पयलें वाचप इसाइया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें अवास्वर 61 मग भाव भयणीनो हें वाचप प्रवादपण हें वाचप जेजू लुकाच्या वांजलांत प्रवादपण घेता आनी कोवळो वाचताना हें वाचता प्रवादी सांगता पळया सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला दुबळ्यांक बरी खबर दिवंक पापसल्ल्या काळजाच्यांक बरी करूंक कैद्यांक सुटका आनी बंदेंत आसलेल्या मुक्ती परगट करूंक आनी सर्वेस्पराचे कृपेचे वरस परगट करूंक इस उतरां कोणा विशयांत बरयलीं जेजू विशयांत जेजू घेता जेजूचे प्रणाळिके जेजूचे मॅनिफेस्टो जावन पावता ही उतरां सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा हांव म्हजेच तकीस ह्या संवसार येवना बापान म्हाका धाडला बापान म्हाका अभिशेक केला दुबळ्यांक बरी खबर दिवंक पापसल्ल्या काळजाच्यांक बरी करूंक कैद्यांक सुटका आनी बंदेंत आसल्या मुक्ती परगटूंक पातकाच्या संकलेत हांव सुटका दिवंक सर्वेस्पराच्या कृपेचें वरस परगट करूंक मग भाव भयणीनो मुंदरून आमकां सांगता इसाइया प्रवादी हांव सर्वेस्परा थंय संतोसतलो म्हजो आत्मो म्हज्या देवा थंय उल्हासतलो कित्याक मुकुटान नेटयलेले एका नवऱ्या बरी आनी भांगारान श्रंगारयलेले एका व्हंकल्या बरी ताणें म्हाका तारणाच्या वस्त्रांनी न्हेसयली आनी प्रामाणीकपणाच्या शेल्यान म्हाका गुट लायली जशी भुंय जणां उत्पन्न करता आनी बागेन बियां किर्लून वयर सरतात तशें सर्वेस्पर सगळ्या राष्ट्रां मुखार प्रामाणीकपण आनी वाखाणणी वयर सरशी करतलो सर्वेस्पराचें प्रामाणीकपण आनी वाखाणणी वयर सरशी करतलो गॉड वील रेन ओवर अस देवूच तसो अधिकार चलयतलो आनी आजूय रजवडकी पदवी महिमा ताची जावन आसा क्रिस्ता मरिफात मग भाव भयणीनो हाचे श्लोक आमी आयच्या पयल्या वाचपाचेंच गायलें म्हजो आत्मो म्हज्या देवा थंय संतोसता मोरयेचें ही एक गायन मोरयेनी तें घेतलें इन्स्पिरेशन प्रेरण जावन इसाइया प्रवादीचें म्हजो आत्मो म्हज्या देवा थंय संतोसता कित्याक देवान अपरिमीत कार्यां आपणाच्या जिणयेन केल्यांत म्हणलें तें घडीत आयच्या अंतरगितांत आमी आयकलें अशें दुसऱ्या वाचपांत आमी पळोवचें जाल्यार सान पावलो तेसालोनिका घरा बरयल्या पयल्या पत्रान सांगता आमी कशें आसा जाय कशें जिये जाय सदां खुशाली जाया आमी सदां काळ संतोष बरी जावन आसा जाय जावं पुरो तुमी पिडेंत आसात हांतुळणार आसात व्हीलचॅरार आसात 4 वण्टी मध्ये आसात आस्पत्रेंत आसात पूण खुशाली जाया तो अंतरीक संतोष तुमकां देव दिता तो आनंद तुमकां देव दिता कळनासतना मागा कळनासतना मागतना खुशालकाय आमकां देव दिता
सर गडितनी देवाक अर्घां दिया. जावं पुरो आज तुमचें जिवीत अशें जालां म्हूण तुमकां भोगता जावंक पुरो, पिडा शिडा कश्ट वावंट आसा, पुडू अर्घां दिया. क्रिस्त जेजूच्या एकवटान आसलेल्या तुमच्या तावन देवाक कितलेंच जाय. कितें जाय? सर गडितनी अर्घां दिवचें जाय. अर्घां दितना खरगां पयस येतात, पिडा शिडा पयस येतात. पवित्रत्मेच्या वाटेर अडकळ घालिनाकात. प्रवादीक उतरांची बेपारवा करिनाकात. त्या सकटांची परीक्षा करून जातच कितें बरें म्हूण दिसता तें सांबाळून धरा. खंयच्याय तराचें वायट जावन तें पयस करा. बरें म्हूण दिसता तें सांबाळून धरा. मग भाव भयणीनो, कोटेंपणू सांडा. समाधान दिता तो देव तुमकां सर वाटांनी पवित्र करूं. सुमया जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुमी सगळेच कशें प्राण आत्मो कोडू, प्राण आत्मो कोडू निर्दोशी सांबाळलेले आसूं. आज ही वाचपा आमकां कितें दिल्या? निर्दोशी आमी आमकां सांबाळूंक आसा. जाणें तुमकां आपोवणें दिलां तो सदांच विश्वासी, तशें आसता हें तो करतलोच. तर आमचो देव आमकां सोडवणो हाडटलो, आमकां सुडका दितलो, आमकां आशिर्वादीत करतलो, आमकां कुरपेन भरतलो. मग भाव भयणीनो, अशें वांजलांत हांवें तुमकां सांगलें कालतेंपणो आमी पळयता. देवाक आमी स्विकार करी जाय जाल्यार आमचें थंय कालतेंपण आसा जाय, ह्युमिलिटी. पळया, आज देवान धाडिल्लो मनीस जुआंव आयलो साक्ष दिवंक. जुआंव मरीफात जेजू क्रिस्ताचो उजवाड आनी ताची जळक तो लोकांक दिता. आनी तो उजवाड न्हय आसलो, उजवाडा विशयान साक्ष दिवंक आयिल्लो. पयलो आवाजवर जुआंवचो वांजेलान तुमी हें सक्कड पळयतात. थंय तावन जुदेवानी जेरुजलेमांत तावन याजकांक लेवितांक धाडिल्ल्या वेळार कित्याक ताका धाडलें? तसो प्रसंग तांकां लागतलो. ताणें उलोवची उतरां सत 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 म्हूण तांकां कळटलीं. कोण तूं हू आर यू म्हूण ताका विचारूंक आयिल्ल्या वेळार जुआंवन दिल्ली साक्ष ही. पळया, तो ताची उडवीकाय उलयना. आज आमी आमची उडवीकाय उलोवंकूच नजो. आमची उडवीकाय क्रिस्त. तो सांगता हांव क्रिस्त न्हय. कित्याक तांकां कन्फ्यूज जालें, वस्तू क्रिस्त कोण ना म्हणून. हांव क्रिस्त न्हय म्हणून ताणें स्पश्ट सांगलें ताका. तूं तर कोण? एलिया न्हय म्हणलो तो. तर कोण तूं आमकां सांग. आमकां धाडिल्ल्यांक आमी पाटी जाप व्हरूंक आसा. तुजे विशयान तूं कितें म्हणटाय? जुआंवन तांकां इसाया प्रवादीच्या उतरांनी जाप दिली. सुमयेची वाट नीट करा म्हूण अरण्यान बोब मारतले असो ताळो हांव. आय एम ओन्ली अ वॉयस. आमी ह्या संवसारांत जेजूचे ताळे, ताची सुवार्ता, ताचें मिसांव, ताणें दिलें तें बेसांव घेवन आमी जिवंक आसा. आनी धाडलेल्या मदें थोडे फरिशेवाच्या पंगडांतले आसले. तांणी जुआंव कशें सवाल केलें? तूं क्रिस्त न्हय, तूं एलियाय न्हय, तूं प्रवादी न्हय म्हणटाय, तर स्नान कसो दिताय? जुआंवन तांकां जाप दिली, हांव स्नान दितां उदकान. हें उदकाचें स्नान, हें परिवर्तनाचें स्नान. पूण तुमचे मदें एकलो आसा जाका तुमी वळखनात. तुमचे मदें एकलो आसा जाका तुमी वळखनात. तो म्हज्या उपरांत येता, तरी पूण ताच्या वणाच्या कट सोडूंक सयत हांव योग्य न्हय. पळय, जेजूक तो कसो इंट्रोड्यूस करता, जेजू विशयान कसो तो प्रस्तावान घालता. ताच्या वणाचे कट सोडूंक हांव फावो न्हय. कितें व्हडलें कालतेंपण ताका आसलें. मग भाव भयणीनो, आज आमी कालती जावया. आमकां देव वर्तो करता. प्रामाणीक जावया, निश्कळंक निर्दोश जावन जियेवया. आनी अशें क्रिस्ताच्या राजाचे साक्षीदार आमी जावया. आनी क्रिस्ताच्या ह्या येण्याच्या काळार सावन क्रिस्मसाक म्हणजे नतालांच्या फेस्ताक, क्रिस्त जयंतीक आमकांच आमी तयार करया ह्या कलतेपणान. आनी आमचें कितें उणेंपण आसा, कितें अस्कत काय आसा, कितें बदकां आसात, ते सकट सांडून पवित्रपणाच्या वाटेन आमी चलोवंक निर्धार घेवया.
आमेन. सर्वेस्वर बापा तुका अर्गां होगळापांनी वाकाणी दिता. आज आमकां तूं कालती जावंक पळयताय, खुशाली जावंक पळयताय, सदांच मागोवंक पळयताय, अर्गां दिवंक आपोवणें दिताय. जेजू आमी आयकलेल्या सुवार्त्या प्रमाणे आमचें क्रिस्त जिवीत बांदून हाडूंक आमकां तुज्या पवित्रतेची सकत दी. कुडीची मोतीची भलायकी आमकां तूं फावो कर. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागता. आमेन. आमी आमच्या भावार्थाची उसारणी करुया. सदमंता देवा, सर्पदेदारा बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्रात्म्यावरी गरबी समवलो, अंकुर मरियेंतान जल्मलो, पोंस पिलाताक ताणें कस सोंसले, ताका क्रुसार जडलो, तो मेलो आनी ताका निके पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवांत जालो, सर्गार चडलो, सर्पदेदार देवपाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्रात्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकतार, पातकांचे बगसाणे, कुडीचे जिवांपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. मोगाच्यानो देव आमचे मिसांव ह्या संवसारान जरी करूंक आमकां सदांच ताची मजत पाठयता. ह्या वेळा भावार्थान आमच्या जिविताच्या मिसावांक गरजेचें बोळ आमच्या प्रार्थना मुखांतर देवा बापा लागीं मागया. तुमची जबाब. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा पवित्र सभेच्या मुखेली पापसाहेब सर बिस्पांनी याजकांनी आनी धार्मिकांनी तांचे मिसांव आनी जबाबदारी कितें म्हणले सारकें समजून सोम्यान तांच्या हाती दिल्ले मिसांव समर्पीत मनोभावान जारी करूंक तांकां तुजी मजत लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी लोकांची सेवा करची जबाबदारी आपणा ताब्यान घेतल्या आसता ती तांची जबाबदारी बऱ्या रितीन करूंक आनी सेवेच्या स्पिरितान व्यक्तीत रुपीत करूंक तूं तांची मत उजवाडय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगेसांतल्या सर पिडेस्तांचेर आनी प्रायवंतांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांकां तांची पिडा सोंसून व्हरची करपा दी आनी कुटुंबांतल्या हेरांनी तांची सेवा बऱ्या रितीन करूंक उर्बा फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर इवाजानांनी आनी भुरग्यांनी खोटेपणाक पाट करन वायट पयस करन बरेपणाच्या वाट्यान समकोंक तूं तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी आसल्या आमाचो मेस्तांनी जेजूक उतराण्यांनी कृत्यांनी परगट करचें काम हरएकलेचें म्हूण समजून क्रिस्ताच्या जल्माक फावो ती तयाराय करूंक तुज्या बेसांवांनी बोर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी बरो आमच्यो कसकी ते सवा समर्पीत आसतना कोविडाच्या संकश्टांतल्यान देव आमकां आनी संवसाराक राखोनी म्हणून मागया. सर्गीच्या बापा, तुवें आमा समेस्तांक जायत्या आशिर्वादांनी भरल्याय. ह्या तुज्या सोर देण्याक आमी दिन वाचता. आमचे ताबेन तुवें दिल्ले मिसांव समर्पीत रितीन करूंक आनी आमचें जिवीत बरे रितीन जियोंक गरजेची सेरू करपा फावो कर म्हूण मागता हांव. आमेन. दिव कितें सोमियान तुका हे बेटोने वेळा ना कितेंच म्हजें म्हणलें म्हाकाच भेटयता तुका म्हाकाच भेटयता तुका देव कितें सोमिया तुका उंडो जिविताचो देवन म्हाका पोसताय वायन तो दाखांचो सस्नीक पिवन करताय कष्टा वावराचो फळ तुवें म्हजेर वतलाय तूं
पेटोवन दिवच्या म्हाकाच तुवें रचलाय, म्हाकाच तुवें रचलाय. म्हज्या भावा भयणीनो, मुझे आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. मोगाळ बापा, सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बली आमी तुका समर्पिता. तुजे अगणित पदवेन सोडवणेचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितान आमकां अदीक वांटो दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमच्याय सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कैदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयल्या फावटी आमच्या मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें योजन पूर्ण केलें आनी ससनी तरणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेताव तें तुवें बसयलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूत आनी सर्गीच्या सर दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सगळ्यांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सगळीं तुका जय, ओ सगळीं तुका जय, ओ सगळीं तुका जय, ओ सगळीं तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. ओ सगळीं तुका जय, ओ सगळीं तुका जय, ओ सगळीं तुका जय, ओ सगळीं तुका जय. बापा, करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकाणटा. कित्याक तुजे ताव न्हू जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसाता. उदेंतितावन अस्तमते पर्यान तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काशा परसा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, कलतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यांत ती देणी तेच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रग जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळोवन आमी हो संस्कार समारंभता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमीस घेयात
आनी कायात ही म्हजी कोडू तुमचे बसत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान धीन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमीस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पदकाचें बगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावडतसो गोड परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा, आमचे सोडवणे पासो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्ट मरण असो, तुझे अनंतभरीत पुनर्जीवनपण असो आनी सरकार सडणे असो आमी भक्तीपणे उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताज्या पवित्रत्म्यान भरू आनी जेजू सोबे एक कोड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत अवकार मरयेच्या, तुझे भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी सुमेस्त भक्तां सांगाता तुवें विसून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी फ्रांसीस आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सुमेस्त गोवळ्या आनी मोन्याऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळ्या परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाट सुरे तुज्या पवित्र सभेक बावर्तान आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे उजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कोणवळ्या बापा, संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुज्या इश्टागातीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगोवन सासणाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वनन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना धीर घेवन प्रार्थुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस
आनी आमकां ताण पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिविताक स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशें नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आंकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोमिया जेजू क्रिस्त तुवें तुजे धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार तुजे दीस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिने कोडान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमच्याय सवे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जिवणाक पयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचे बाग म्हाका फवना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेसू तुये काळजा तुये बिडार करून तुये तुझे समोर आयल्या, तुका राखून रावल्या. लागिये तूं वेगिये, लागिये तूं वेगिये. तूं जावन सायवस्वार काळोख पयसावंडामस, मरणा काळोख निवराव अमर जीवला भोंस. उस्वार फांकय जिवीत लाभय, सगळी वासाक पावय. जेसू तुये काळजा तुये बिडार करूंक तुये. जेजू आमच्या काळजान बिडार करूंक आयला. देवाळाक आमकां वचूंक जावंक ना पुरो, पूण भवर्तान आमी मागलां आनी तो आमच्या भितर आत्मीक रुपी आयला. तो आमकां सांगता धीर घेयात, भियेनाकात. अबळे तुमचो देव तुमची सोडवण करूंक येता. जेजू आज आमकां हो अवकाश दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घां दिता. आमची पिडा शिडा तुवें ववयली, ही पिडा शिडा हे कश्ट तुका समर्पण दिता आनी सुटके खातीर आमी तुका स्तुती करता. अर्घान तुका सुमिया जेजू.
अर्गान तुका सुमिया Poglav जेसू tuka sumiya Jesu. पगलाप तुका सुमिया जेसू Maiman tuka sumiya Jesu. महिमा तुका सुमिया जेसू Aradan tuka sumiya Jesu. आराधन तुका सुमिया Vandan जेसू tuka sumiya Jesu. वंदन तुका सुमिया Jai जेसू Jai tuka sumiya जय Jesu. जय तुका सुमिया Man जेसू tuka sumiya Jesu. मान तुका सुमिया Maiman जेसू tuka sumiya Jesu. महिमा तुका सुमिया जेसू Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया दुनिया तो वीरों पर स्तुति करिया हालेलुया 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 आम्ही हालेलुया सेवलेल्या युकारिस्ताच्या हालेलुया बोळाला हालेलुया शिदूया हालेलुया युकारिस्ताच्या हालेलुया आशीर्वादाने एक लक्ष हालेलुया देऊन येऊन हालेलुया पिढा आशीर्वाद हालेलुया 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 touch हालेलुया he हालेलुया died for your glory. हालेलुया प्रार्थूया खुणवळ्या बापा या तुझ्या दैविक जीवनाच्या बळान पातकांतले आम्ही सुटो आणि जेजूच्या जन्माच्या परबेक आम्ही उर्बेन तयार जाव ह्या आम्ही मागताव जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सुवे असो तुमच्या सवे आसो तकली बागावून देवाचो आशीर्वाद मागात देवाचो एकलोच पूत आमच्या मध्ये आयलो म्हूण तुमी सत मानतात आणि नव्यान येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसात ताच्या येण्याच्या परसळान सर पदवेदार आनी काकुळदार देव तुमकां पवित्र करू आणि आपल्या आशीर्वादान बोरू आमेन ह्या जिवितान तो तुमकां भावार्थान थीर भरोशान संतोशी आणि प्रिती मोगांत उर्बेस्त आनी सुडसुडीत करू आमेन आमचो सुडवंदार मनुष्य सैम घेवन आयलो म्हूण तुमी संतोषान भरल्यांत तशेंच महिमेन परतून येतलो तेन्ना तुमकां तो सासणेक जिविताचें इनाम दिव आमेन आणि सर पदवीदार देवाचो बापाचो आणि पुताचो आणि पवित्रत्मेचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आणि तुमचे सवे सदा आसूं आमेन वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार ये जेसू आमच्या सोम्या सोडय आमकां पातक्यांक धन्या अमृत आमच्या जिवाच्या ये सोम्या आमच्या देव तर वेगी या सलवार कच्या मनशा कुळा नासाव के दीस सोडी नाका ये जेसू आमच्या सोम्या सोडय आमकां पातक्यांक धन्या अमृत आमच्या जिवाच्या ये सोम्या आमच्या मुगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां भगवंत कुर्साचे करवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.